नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्तकाच्या पहिल्या ट्रेडिंग सेशनाची सुरुवात फ्लॅट जाली, उपरांत क्लोजिंग मात नेगेटिव्ह. 19,737चेर फ्लॅट उक्तो जाल्लो बाजार 19,691 मेरेन पडलो आणि उपरांत 19,781 मेरेन हाय मारून निमाणे इंडेक्स 19,731चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. सेन्सेक्स 66,238चेर उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 115 पॉयंट डावन 66,166चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात हिरो मोटोकॉर्प, JSW स्टील, टाटा स्टील, LTIM, UPL, HCL टेक, कोल इंडिया आणि ॲक्सिस बँकेचे शेअर आज चढले. लार्ज कॅपात पडपी शेअरांमध्ये DV स्लॅब, नेस्ले इंडिया, TCS, इंडसलँड बँक, अदानी पोर्ट आणि एशियन पेंट कंपनीचे शेअर आज अंडर प्रेशर ट्रेड झाले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉईंट थारलो MCX कंपनीचो शेअर. मल्टी कॉमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंजीचे काम सोमारसान नव्या प्लॅटफॉर्माचेर शिफ्ट झाले. कंपनीचो शेअर आज नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. REC कंपनीन सोमारा ओडिशात 2 ग्रीन हायड्रोजन आणि 1 थर्मल पॉवर प्रोजेक्टा खातीर सरकारा कडेन कबलात केली. 40,000 कोटी रुपयांच्या ह्या प्रकल्पा खातीर RECचे नाव येताच बाजारात शेअर नव्या लाईफ टाईम हायचेर पावलो. 299 रुपयांचो नवो हाय मारल्या उपरांत शेअरात प्रॉफिट बुकिंग आयली. गोंया कडेन संबंधित कंपनी डेल्टा कॉर्पाचे प्रॉब्लेम सोंपपाचे नाव घेनात. डेल्टा कॉर्प पयलीं 28% GSTच्या निर्णया उपरांत 25% पडिल्ली. उपरांत 16,000 कोटींच्या नोटिशे उपरांत शेअर जमनीर आयलो आणि आता कंपनीच्या सबसिडरी कंपनीक आनीक एक टॅक्साची नोटीस येताच शेअर 12%वर पडलो. शेअर सद्याक 5 वर्सांच्या टर्मात नेगेटिव्ह ट्रेंडात आसा. सरकारी बँक ऑफ महाराष्ट्राचो ह्या तिमाहीचो रिझल्ट बरो आयलो. बँकेच्या प्रॉफिटात 72%ची वाढ झाली. सप्टेंबरात सोंपिल्ल्या क्वार्टराचे प्रॉफिट 920 कोटीर पावले. आजच्या फ्लॅट मार्केटात बँक ऑफ महाराष्ट्राचो शेअर पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. अदानी ग्रुपाचे चडशे शेअर आज पडले. अदानी पॉवर आज 3.5%वर पडलो. अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी विल्मार आणि अदानी टोटल गॅस नेगेटिव्ह ट्रेड झाले. कमिन्स हे अमेरिकन कंपनीक भारतीय लष्कराच्या लाईट रन गाड्यां खातीर 354 इंजन सप्लाय करपाची मोठी ऑर्डर मेळ्ळ्या. भारतीय शेअर मार्केटात कमिन्साचो शेअर आज बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. इतल्यार आजची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.